ಶುಂಠಿ ತುಕ್ಕಸ್ನಂತ ಆಮೇಲೆ ಅಗ್ನಿವೃದ್ಧಿ ದತ್ತ ಮೇಥಿ ವರತೇಶಿಂಚಿ ಆಮೇಲೆ ಶರೀರ ಭಿತ್ತರಿ ದವಕದಲ್ಲ ಚಯಾಪಚಯ क्रियेक पूरक भारी एक श्रेष्ठ दलाल एक औषध त्या घरेलू उपचार कोणी घेयाती. सर्व जनांके नमस्कार. हा ज्ञानेश्वर नायक आयुर्वेद वैद्य. आज आम्ही कोणाक निमगेल्यारीवरे अंगा दुखी पाया गंटी दुखी चड जावन आर्थरायटीस म्हणून पुराजन तनाचे वैद्यालय सांगून येतात ते आमकां आर्थरायटीस म्हणून सांगला पाया गंटी दुखी पट्टी दुखी कुर्टा दुखी म्हणून सांगतात ते सामान्य जावन पुरा कडेन खंय जालें तेकेनी कोणाक फुरसत नात कुडले रिलीफ मेळका तादेखून दुखे मात्र एनाल्जेसिक्स म्हणून घेतात ते त्या मस्त सामी घेवची चांग नाही म्हणून पुरा वैद्य वरे सांगतात ते जाल्यार ताका अल्टरनेटीव कसं नाही अल्टरनेटीव कसं नाही म्हणून सांगल्यार आमी काही वार कटले कोणाक रेस्ट करात ती म्हणून सांगूंक जायना केलें म्हण आतां फास्ट जमाना पुरा जनाक इमिडिएटली ताका रिलीफ मेळका फास्ट तांकां रिलीफ जावका तशें जाल्यार कसन करेत म्हणून सांगल्यार सामान्य जावन आयुर्वेद वैद्यान आयुर्वेद औषध दिवेत तुमी ऑर्थोपेडिशन दिल्यार ऑर्थोपेडीक तांगेले औषध दिता ती तर खंयचे योगा आसना प्राणायाम करेत मागीर एक घरांतू आमी करता जाल्यार मनेमद्दू घरांतू घरेलू उपचार म्हणटात ताका तें केल्यार भारी लायक कशें लायक म्हणून सांगल्यार खंयचेय एक दूख आमी वर्स कटले म्हयन कटले केन्नाय सफर जाल्यार मागीर तें परमनंट जावन वता ताजे कितें कोणाकय खंयची पांया गंटी जावं दूख आसा म्हणून जाल्यार हाता गंटेक वात संधी वात म्हणटा ती त्या विंगड एज ग्रुपांतो विंगड रोगांतो विंगड येता जाल्यार ते येना तशें पळोवचें भारी मुख्य ताका केलो घरांत करचे औषध सांगचें हांव इश्ट पावता. तुमकां पुराय जाणांक गोत तशें पुरो केलो सिजनांतू म्हळ्यार ऋतू आतां एक वर्सांतू आमगेले आयुर्वेद प्रकार जो आमगेले ज्योतिष शास्त्र प्रकार की आमगेल्या फुडल्या शास्त्रा प्रकार आमगेले कॅलेंडर कशें म्हणून सांगल्यार एक संवत्सरांतू 6 ऋतू येता. त्या ऋतू शिशिर ऋतू वसंत ऋतू ग्रीष्म ऋतू वर्षा ऋतू शरद ऋतू हेमंत ऋतू म्हणून 6 ऋतू आसात. तांतू आमगेल्या शरिरा भितरी वात पित्त कफ म्हण त्रिदोष 3 नमुने दोष आसात. ते दोष म्हणून सांगता एक रोग न्ही दूषणात दोष आहा त्या खंयची वगी वायट जाता की ताका दोष म्हणून म्हणटात ती सकाळची आत्तां विदावट आवर नॉलेज आमकां गोत नासलें की न्ही सगळे वातावरण प्रभावांतो सगळेचे आमगेले वातावरण सगळे आमगेले युनिवर्स इज मेड आउट ऑफ पंचमहाभूत 5 महाभूतांनी मी दत्ता सगळ्याक एक आसा पृथ्वी जल अग्नी वायू आकाश म्हणून तांतू ही वायू एंड आकाश म्हणून एक पंचमहाभूत दोन आसा न्हय ते आमगे शरिरा भितरी वाता म्हणजे दोष प्रभाव करून शरिरांतू आपणीतल्याकची हे सादारण ग्रीष्म ऋतून तो प्रकोप जाता म्हणून सांगल्यार त्या आमकां गोतनाशी आमी सान एक एक्टिविटी चड उण जाल्यार आमच्या शरिरांत वात वृद्धी जाता वात हें जाता तेन्ना ताजे रिजल्ट कसो जाता म्हणून सांगल्यार जॉयंट परत दूख येता तेन्ना संधी वात म्हणून म्हणटा ती ताका आमी आयुर्वेदान सांगिल्लें ऋतुचर्या आनी प्रतिनित्य सांगिल्लें दिनचर्या त्या प्रतिनित्य पालन केल्यार भारी लायक जाल्यार कसन केल्यार आमी प्रतिनित्य काम करता आसली न्हय ताजे खातीर केलो घरेलू उपचार तांतू सामान्य खंयचे एजाचे न्हय घेवेता एक 100 ग्राम हळदी पिठी एक 100 ग्राम मेथी म्हणून सांगल्यार लायक ते रोस्ट करका ताजे उदका अंश शानाच्या त्या लायक रोस्ट करून चंद करून पावडर करका मागीर 100 ग्राम शुंठी पावडर मेथी पावडर अरशिना पावडर आनी शुंठी पावडर ह्या 100 ग्राम पुरा 300 100 ग्राम घेवन लायक करून मिक्स करका रोस्टेड जावन आसका मेथी पावडर आनी शुंठी एकदम ड्राय जावन आसका हळदी वर ड्राय जावन आसका ताजे उदका अंश शानाच्या लायक करून त्या 100 ईच ग्राम्स 50 ईच ग्राम्स त्या मिक्स करून लायक एक कंटेनर दवरका नंतर ते मिक्स केले नंतर ताका लायक परमळ येता हळदीचे मेथयेचे जावं शुंठीचे लायक परमळ येता तेजे घेवया म्हणून दिसता कोणा जाल्यार तिणें घेवेत तें कशें म्हणून सांगल्यार प्रतिनित्य सकाळी आनी रात्री दिसा 2 वळाक आमी आमगेल्या आहार नंतर अर्द लोटो हुनूदकांतू सब हुनूद खतखती म्हूण दोको म्हणना हद हुनूदकांतू 1 चमचे घालून लायक करून स्टर करून ते पिल्यार चूर कोडसाणे आसता का बट भारी लायक आसता ते घेतल्यार अति तूक आशिल्ल्याक तूक उण जाता आनी जॉयंट संधी वेदना खंय पुरो जॉयंट आनी पेन आसा की तांकां पुरो भारी लायक जाता शुगर आशिल्ल्यांक शुगर कंट्रोल दवरच्या सहकारी जाता मात्र न्ही डायजेस्टिव्ह सिस्टम आमगेले जीर्णवाह संस्थानाक ते भारी चांग ते कोणी घेवेता जाल्यार कोण मस्त तूक उणें आसता की वेट मस्त उणें आसता की तांणी तें
होऊन दूध घेतल्यार भारी लायक कला म्हण सांगला रे ಕೆಲವು ಸಂಧಿವಾತ ಕೆಲವು ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೇನ್ ಕಸಲ್ಯಾಕೆ ಆಸ್ತಾ म्हण सांगला रे विंगड कारणाक आसता ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ तूक चढदल निमित्त ಜಾಯಿಂಟ್ दोनी संदी भितरी त्या उदका अंश ड्राय जावन दवचाके पुरो ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ अति तूक उण जावन एकदम शरीर भितर ड्रायनेस शुष्कता म्हणटा ड्रायनेस जावन आर्थरायटीस जावचे पुरो ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ इंजुरी खंयचे लागून पोवणकी ಕೆಲವು जोर एक्सरसाइज करताना स्पोर्ट्स इंजुरी म्हणटा ती विंगड कारणा निमित्त संधी वेदन येवन आसता त्या कसन जालें की हे रिपेर करता डॅमेज रिपेर करच्याक भारी लायक आमगेले हळदी इट्स अ नॅचरल तांतूं एक भारी लायक तत्व आसा फास्ट हील करचें शमन करचें रोग शमन करचें मागीर शुद्ध शरीर शुद्ध करचें हळदींत जावं शुंठीन तुका आसता आमगेले अग्नी वृद्धी जाता मेथी वरें तशींची आमगेले सिस्टम शरिरा भितर दवकदले चयापचय क्रियेक पुराक भारी एक श्रेष्ठ जालेलें एक औषध त्या घरेलू उपचार कोणी घेयाती तूक चड आशिल्ल्यांनी होनूत कांत घेवेता आनी तूक उण आशिल्ल्यांका चिके तूक हांवें चड करून घेवेता म्हणटाल्यांका हें धाट दुद्दांत हुन दुद्दांत घेतल्यार भारी लायक इट इज नोन एज एंटी इन्फ्लमेटरी कोणाके शरिराक कसनी ते बाद दिना कोणी ते घेवेता हें एक वेळा प्रयत्न करून पळया कोणाके हेरिडिटरी अनुवंशीय जावन घंटीक हाताक दुखी गवट आर्थरायटीस म्हणून शपरती न्ही जाल्यार गवट आनी आर्थरायटीस आशिल्ल्यांका हुनूत घेतला लायक दूद टोमॅटो मागीर हें पुरा मिल्क प्रोडक्ट्स मागीर केलो जेन्ना मांसाहार सेवन करताले अशें पडटा पर मांसाहार सेवन करना जाल्यार हाक भारी लायक मागीर कॉलीफ्लवर मागीर त्या वाळी भज्जी असेल पर मस्त खावच्या नज्जे म्हणून म्हणटात कसं लायक म्हणून सांगल्यार गवट शरिरांत यूरिक ॲसिड चड जालें कुठल्या त्या जॉयंटा भितर सन दूख येता तसले पुरा रक्तशुद्धी जावच्याक हें आमी सांगिल्लें भारी उपयोग जाता तशींची पय्या गंटे दूख नंतर सांज चेरडा निमगेल्यार आतां पय्या गंटे दूख म्हणटात कोण निमगेल्यार चेरडुवांक टायर्ड जावचे सुस्त जावचे पय्या गंटे दूख म्हण म्हणटात ती स्कुला दाखोवन येताना सुस्त जावन बसतात ती चेरडुवां कसन निमगेल्यार आंगा बरें दूख म्हण म्हणटात ती ताका वखद दिता घेतल्यार छांग न्ही जाल्यार ताका क्यूर अंत करपाची न्ही जाल्यार चेरडू हँडल जाता ती न्ही जाल्यार हॉड्डान जालें तिकें तशेंचे कोणा जालें तिकें एक्टिविटीज चड जाले कुडल्या तांकां घंटेक दूख येवचें प्रॉब्लम आसता एक भारी एक लायक एक चिकित्सा आमी घरांत कोरयता चिकित्सेन तूं आमी आतां लोशन पियाव तसले पुरा चिके ते राजसीक तामसीक गुण चड करचे जाल्यार आमी चिकित्सेन तूं सांगची जाता कसं लायक म्हणून सांगल्यार क्यूर दोच भार लायक इम्पॉर्टंट त्या देखून लसूण पुरा जेन्ना गोत आसा ताजे लसणेचे एक 3-4 बी ताजे भायलें कवर पुरा खाणो 3-4 बी एक चूर क्रश करून एक 1.5 लोट उदकांत घालून हून करून चिक एक 5 मिनीट भितर थोडे उण जाता 1 लोट उदक घाल्यार पुरो जाता 5 मिनीट भितर थोडे एक अर्द येता अर्द आयल मागीर ताका थोडे वापस दूद घालता आमी डायरेक्ट दूदांत लसूण हून करना ती कसा लायक म्हणून सांगल्यार तें हून दूद एक वेळा वयर येवन ताजें सत्व सोडका जाल्यार फुडेंची आमी दूद बंद करता ती ताजे खातीर सुरेरी एक लोट दूदांत एक 3-4 एसळ लसणे बी घालून ताका नंतर त्या अर्द लोट आयल मागीर थोडे दूद घालून वापस हून करता तेन्ना कसं जाता म्हणटा ताजें सत्व पुरा तांतूं सोडता लसण्याचें सत्व पुरा त्या दुदांत सोडता तेन्ना तें दूद केन्नाय प्रतिनित्य पिल्यार भारी लायक जाल्यार केलो जाल्यार म्हणटा ती लसणेचे कंटिन्युअस घेतल्यार आमगेले दुर्गंध येता शरिराक स्वेटिंग जाता म्हळ्यार हुमेन तो ताजेच एक नमुने एरोमा येता त्या देखून लायक म्हणटा ती तसले टायमार थोडे हळदी पीठ वरें घालयता जाल्यार एक दाव लवंग जालें तिका ताका घालयता तेन्ना कसं जाता म्हणून सांगल्यार कोणाक कोलेस्ट्रॉल नांतील कोणी नांत कोणा म्हळ्यार हाय कोलेस्ट्रॉल तसल्यांक हें भारी लायक जाता मागीर लसूण केन्ना आमगे डायजेस्टीव सिस्टमाक भारी लायक आनी इम्युनिटीक भारी लायक हार्टाक भारी लायक जेन्ना गोत आसा पर्टिक्युलरली वात रोग आमगेल्या शरिरांत अति तूक आशिल्ल्यांका जाल्यार तूक उण आशिल्ल्यांक दोगांकय हें हेल्प जाता लसणेचें दूद पिल्यार भारी लायक न्ही जाल्यार पक्कने कोणी तूक चड आसा तांकां दूद पिवची इश्ट ना तसले डायरेक्ट उदकान जाल्यार तिकेन हून करून लसूण अशी ताजें सत्व शरिरा भितर घेतल्यार भारी लायक त्या वरें संधी वेदनाक जॉयंट पेनाक भारी लायक मागीर मस्त पित्त प्रकृती आशिल्ल्यांका उदाहरणेक पोट्टा उज जेवचें तोंडांत बोक जावचें केन्नाय ती स्टोमेटायटीस म्हणटा ती तोंडांत केन्नाय बोक जाल्ल्यांका मस्त लसूण वरें सने एक तीक्ष्ण आयटम घेवचें ना तसल्यांनी तें पळोवन घेवंक जाता एक ते भारी एक इम्पॉर्टंट चिकित्से आमगेले लसुणां म्हळ्यार लसूण आयुर्वेदांत एक श्रेष्ठ औषध आतां शुंठी मेथी हळदीचे पिट्टी सांगलें
ताजे नंतर लोसणू दूद नेंदले उदका ಒಟ್ಟು हून करून आमी पिल्यारी बारी संधिवेदना खंयचेय नमुने एक जॉयंट पेन आशिल्ल्यांका भारी लागता म्हणून पुरा जाणांक कळ्ळें. आतां अनेक चिके हें सोदून काडका जाल्यार तुमी आयकून आसा पळय तें कॅस्टर ऑयल म्हणून हरळेण्णे म्हणून म्हणटा ती तें भारी एक आमगेल्या आयुर्वेदाचो वातशामक एक औषध तें खंयचे रितीय वाताक खंय जालें तिकीन शरिरा भितर खंय जालें तिकीन भितर वचून तें वात कंट्रोल करचें एक श्रेश्ठ एक औषध एरंडा म्हणून म्हणटा ताका एरंडा तैला म्हणून आयकून आसा पळय ती कॅस्टर ऑयल धाटोस जाता एक नमुने कॅस्टर ऑयल म्हणून केलो जाणां पोट्टा घेता ती शौच करूंक केन्नाय कोणाक मलबद्धत आसता मोशन क्लियर जावन वचना आंत्राक केन्ना शक्ती नासली तांकां ते एक अप्रूप कोणाक पोट क्लीन करूंक आमी एरंडा तैला जाल्यार कॅस्टर ऑयल म्हणून दिता ती हें कॅस्टर ऑयल तशींची तुमगेल्या कोणी आयुर्वेद वैद्याल परामर्शाक अनुगुणವಾಗಿ तुमकां कोणाके तांगेले वेटाक तांगेले शक्ती मागीर तांगेले एक डायजेस्टिव्ह हिस्ट्री घेवपाक केन्ना ಒಟ್ಟಾರೆ पुराजन घेवच्या नजा खंय म्हळ्यार ऑलरेडी केलो जनाक लूज मोशन आशिल्ले तेन्ना पोट्टाक कॅस्टर ऑयलान घेवच्या नजा तागेले एक मलबद्धते आशिल्ल्यांका तसल्यांची चड क्वॉन्टिटी रेग्युलर मोशन जाताल्यांकाची नॉर्मल क्वॉन्टिटी आनी ऑलरेडी लूज मोशन आशिल्ल्यांका तें मस्त एवॉयड करचें चांग त्या देखून आमगेल्या आंत्राक शक्ती दिवच्याक सादारण एक 15 to 20 ml कॅस्टर ऑयल तांचो 2 रिती घेवच्या जाता एक रात्री न्हिदतना घेवता त्या घेतल्यार सकाळी वग्गी ताका शौच जाता न्हय जाल्यार सकाळी वग्गी 5 गंटल्याक उठोन एक अर्द लोट हुनूदकाक एक 15 ರಿಂದ 20 ml एक 60 kg चड आशिल्ल्यान एक 20 ml घेवता कॅस्टर ऑयल घेवन लायक शुद्ध कॅस्टर ऑयल जावका तातूंत मस्त वेरायटी आसता ती केलो एक्सटर्नल एप्लिकेशन करता केलो प्युअर भितर घेवता जाल्यार कॅस्टर ऑयल म्हणून लायक खंयचे तो घेया ती घेवन एक 15 ರಿಂದ 20 ml केलो जनाक सुरेरी घेतानाची मस्त क्वॉन्टिटी घेवन अभ्यास करूं नाका ती कसं लायक म्हणून सांगल्यार एक एकल्या डायजेस्टिव्ह सिस्टमाची कॅपॅसिटी विंगड आसता केलो जनाक 30 ml वरे उण जाता केलो जनाक 10 ml वरे लॅक्झेशन म्हणून सांगल्यार पॉट क्लेन्सिंग जाता त्या देखून सकाळी उठयले पयलीं 5 गंटल्याक शौच पुरो जाल्ली मागीर एक अर्द लोट हुन उदकाक एक 20 ml त्या कॅस्टर ऑयल घालून आनी गटा पिवका जाल्यार त्या पिल्ली मागीर आमी कूडले खंयचे फूड आहार घेवच्या नजा त्या कसन करता म्हणून सांगल्यार मागीर आमी हुनूद घडी पित्त रपका त्या पित्ताची कितले वेळा पित्त की तितले वेळा ताका शौच जाता वता मस्त वीकनेस आशिल्ले तेन्ना ताप आशिल्ले तेन्ना पोट्टा दूख आशिल्ले तेन्ना वॉमिटींग आशिल्ले तेन्ना लूज मोशन आशिल्ले तेन्ना खंयचे अनारोग्य आशिल्ले तेन्ना ते प्रयत्न करूं नजा अशी हेल्दी पर्सनाक जॉयंट पेन आनी येन आशी त्या एरंडा तैला भारी एक उपयुक्त जालेले एक औषध ताका एक लघु विरेचन जाता विरेचन म्हणून सांगल्यार शरीरांत वात पित्त कफातीन इम्बॅलन्स आशिल्ल्यार ताका बॅलन्स करूं भारी एक सहकार जाता ताका सादारण एक 5 गंटले 6 गंटले घेतल्यार 7, 8, 9 एक 2 गंट नंतर केलो जनाक विरेचन जावचें सुरू जाता चिके लूज मोशन जावचें सुरू जाता एक 10-11 गंट भितर कैद जाता ते दोळ ताणें खंयचे आहार घेवचे नजा घरांत तो चिके वेवस्था नाशिल्ले तेन्ना मात्र ताणें हें करूं येता तांकां मस्त समस्या जायना जाल्यार आमी सांगचें आमगेलें एक कर्तव्य देखून चिके जागृतेर हें घेवपाक जाता सन्न चेडवांक दिवचें वचूं नाका ती सादारण एक यंग एडल्ट्स हांग निपुण घेव येता चिके एज जाल्ल्यांक घेव येता तांकां त्या तडसून घेवचें सामर्थ्य जावका मागीर 1 गंट नंतर ते दिसो एक लायट फूड कसं घेवका कले म्हळ्यार आमगेले अग्नी शरिराचे अग्नी चिके डावन जाता तेन्ना आमी पोट्टा बुक जाल्यार वरी जोर खावच्या नजा चिके लायट म्हणे आहार घेतल्यार हें भारी लायक तुमगेले आयुर्वेद वैद्याक कन्सल्ट करून हें घेतल्यार आनीकय लायक जाल्यार हें घेतले निमित्त कांय अपाय ना हज्जे निमित्त कसं म्हणून सांगल्यार संधिवात जॉयंट पेन आनी येना तशी चिके मेंटेन करूं मनशाक हेल्थ मेंटेन करूं अप्रूप एक हें घेतल्यार भारी लायक तशींच एरंडेल तेलाचें एक पान मेळटा औडला गिडा म्हणून कन्नडान म्हणटा ताका ताजे एक लायक 5 एक पान एक सन्न बी आसता तुमी इंटरनेटार पळय येता कॅस्टर ऑयल एरंडा म्हणून बरयता लीफ एरंडा लीफ म्हणून घाल्यार औडला गिडाद एले तें कसन म्हणून सांगल्यार तांतूं भारी वातशामक गुण आसता कसन करता म्हणून सांगल्यार त्या पन्नाक लायक क्लीन करून त्या पन्नाक लायक करून पुसून ताका त्या एरंडाल तेलाची हरळेण्णे ताका पुसचें न्ही जाल्यार एक हुनची एक आमगेले खंयचे शिताचे गॅसार कसं ताका तें पान लावन हुन करचें भायल्यान ताका एरंडेल तेल लावचें तेल लावन चिके हून जातरी जागृतेर तें काणू खंय पय्या गंटी दूख एसकी ताका लेप करून अशें दवरल्यार भारी लायक तें वात एब्जॉर्ब करून घेता वात केन्ना एक तेल्लाक आनी वाताक केन्ना धयना
त्याला सर्वश्रेष्ठ वातशामक तैल आमगेलें एरंडाल तैल पोट्टाके घेवेत आनी एक्सटर्नल एप्लिकेशनाकय ते यूज करता ती हें यूज केलेली स्टिफनेस जॉयंटाक दुखी मागीर कसने वाताच्या समस्या खंयचे आसवय म्हण जाल्यार हें कोणी उपयोग करता खंयचेय आमगेल्या चिकित्सेन तो एक म्हणटा ती सर्वत्र माती वर्जेत खंयचें मस्त हून घालचें नाजाल्यार मस्त तेल करून तिकुचें मस्त क्वॉन्टिटीर घेवचें तें पुरो केन्नाके करूं नजा आमगेले घरेलू उपचार म्हटल्यार घरांत आमी कसन करता तें मात्र करत बीन आहा जोर जोर आमी तें करूं वचना नजा जाल्यार हें केले निमित्त कोणाकय अपाय जायना खरें म्हळ्यार एक्सटर्नली आमी हून मस्त हून करतना कडेन पांय भाजून वचचें कशें जावचें न्ही जायना तशें पळोवन घेवका आतां आमी विविध रितीचे पय्या गंटे दुखी की फाटी दुखी खंयच्याकय हें सांगिल्लें औषध घरेलू उपचार दत्ता तांतू वरें आतां शुंठी मेंती अरशिना तांतू आमी सांगिल्ल्यान तो कोणाकय मस्त तूक उण आशिल्ल्यांका जॉयंट पेन आसवय म्हण जालें ताका ताणें अश्वगंधा चूर्ण म्हणून सम प्रमाणारी म्हळ्यार 100 ग्राम शुंठी 100 ग्राम मेथी 100 ग्राम अरशिना ताचे जोट्टो 100 ग्राम अश्वगंधा चूर्ण त्या वरें घालून ओट्टू ते मिक्स केलेले एक चमचे घेतल्यार भारी लायक जाता अश्वगंधा वरें नराक आनी नर्वस सिस्टम नराक आनी भारी लायक अश्वगंधा चूर्ण त्या देखून असल्यांका तूक उण आशिल्ल्यांका मस्त वात प्रकृती आशिल्ल्यांका अश्वगंधा चूर्ण वरें घालयता मागीर एरंडाल तेलाचे आमी बाह्य दावन आंतरीक दावन वरें घेवच्याका सांगिल्लें आसा मागीर लसूण लसणेचे एक उदकांत ताजें सत्व पोट्टा घेवचें त्या वरें एक जॉयंट पेन सांगिल्लें आसा हाजे वट्टू आमी ऋतू अनुसार एक आहार पद्दती फॉलो केले भारी लायक मस्त नमुने आहार कसन करता म्हण सांगल्यार शरिराक मनशाक वात दिता संधी वात दिता कटी वात ग्रीव वात मस्त नमुने जॉयंट पेन दिता थंय ते दूख येता जाल्यार ताका आहार पद्दती पथ्य वरें भारी मुख्य त्या देखून आमी कसन केल्यार दत्ता म्हण पथ्य आमगेले एक सगळे शरिराक औषध दिवचे आमगेले आहार म्हणून आमगेले आमी केलेले आहारान तो औषध जावन आमगेल्या शरिराक हें जावन वता परिवर्तन जावन वता त्या देखून आमी खावचे आहारांतूची खंयची इश्ट आस की सर्वरस भक्षणां म्हणटा ती पुराण म्हणे टेस्ट इक्वली आमी मनशान प्रयत्न खातर जे प्रयत्न केले भारी लायका एकल्याक इश्ट गोड गोडशें लायक इश्ट म्हणून गोड मस्त खावचें तीक ताका भारी इश्ट म्हणून तीक मस्त खावचें ताका आमशें म्हळ्यार भारी इश्ट आमशें चड खावचें मीठ म्हळ्यार भारी इश्ट ताका मिठशें चड खावचें तशें केल्यार ताका समानांतर दवरचें व्याधी चड दत्ता वता केन्नाय मनशान कसन करता म्हूण सांगल्यार षड्रस मधुरा आम्ला लवण कट्टू तिक्त कषाय स नमुने एक टेस्ट आसा ती त्या पुरा सम प्रमाणार घेवच्याक ताणें प्रयत्न करता आनी क्वॉन्टिटी केन्नाय आमगेल्या आहाराचे क्वॉन्टिटी कसन म्हूण सांगल्यार पोट भर खेळ्ळे पडल्या मनशाक कसन जाता म्हणून सगळे शक्ती ते डायजेस्ट करचेरी वता शरिराची विंगडा एक्टिविटी बरो उण जाता वता ताका आमी अवकाश दिवचे नज आतां ऋतू अनुसार ग्रीष्म ऋतूंत आमी सांगिल्लें म्हणके ग्रीष्म आयुर्वेदांत सांगलें म्हणके आमी सांगचे इश्ट पावता ती ग्रीष्म ऋतूंत केन्नाय वातकारक आहार केन्नाय घेवच्या नजा आनी श्रावण मासो आनी वर्षा ऋतू येता त्या वरें तशींची वात संधी वात पुरो चड जाता ताका बॉडी वार्म दवरता जाल्यार आहार विहार केल्यार भारी चांग हें अवकाश दिलेल्यांका वंदन करताची एक घरेलू उपचार आयचे आयुर्वेद मनेमद्दू सांगच्याक अवकाश दिलेल्यांका पुरा धन्यवाद नमस्कार.